सगळ्यात पयलीं हांव सरकाराचें अभिनंदन करता की तांणी 3rd डिस्ट्रिक्ट केली आनी एक अनाउन्समेंट जालो की 3rd डिस्ट्रिक्टाचे हेड जे आसा ते कुडचड्यार येता. ह्या कुडचड्यार हाडपाक लागून जे कोणें आपलो हातभार लायला तो आमचो लोकल आमदार म्हणा, गव्हर्नमेंट म्हणा किंवा आनी कोणी आसा जाल्यार हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. कारण कुडचड्यार हाडपाचो प्रस्ताव आज मांडलो. पयले दिसा कुडचड्यार म्हणलें, दुसऱ्या दिसा बदलून तें केपें जातलें काय असो म्हणून एक प्रश्न आयलो. पूण आमी सगळे कावन्सिलर एकवटान आयले आनी आमी एक डिसिजन घेतलें की एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमचो एक रिक्वेस्ट सरकार पर्यंत पावोवपाचो. हातूंत आमचो चेअरपर्सन बाब प्रसन्ना बेंडे, आदलो चेअरपर्सन आमचो प्रदीप सर, आदलो चेअरपर्सन बाब सुशांत नायक आनी कावन्सिलर बाय प्रमोद, आमी सगळे हाजीर आसून आज प्रेस कॉन्फरन्स मुद्दम आपयलें. आमकां इतलेंच सांगन दिसता की कुडचड्यार हे 3rd डिस्ट्रिक्टाचो हेड जावपाक जाय. हाजें कारण इतलेंच की कितल्या वर्सांनी कुडचड्यार एक बरी न्यूज मेळ्ळ्या. हाजे पयलीं आमी गार्बेज प्लांट घेतलो, जातून ह्याच 4 तालुक्यांची गार्बेज येता. सो ह्या 4 तालुक्याची गार्बेज जर तर आमी घेता जाल्यार 3rd डिस्ट्रिक्टाचे हेड आमकां कित्याक मेळचे न्ही. कारण केप्यां म्हणा किंवा सांग्यार म्हणा खंयी जर तर ते गेले, बिकॉज मार्केटान एरिया कमी आशिल्ल्या कारणान पार्किंगाचो थंय इश्यू जाता. आज बसून सद्याक गेले जाल्यार इश्यू जाता. कुडचड्यार इल्लोसो जागो आमकां एवेलेबल आसा, जातून आमी बरे भशेन पार्किंग आनी सगळे अरेंजमेंट करपाक शकता. आनी जेन्ना आमी ह्या साऊथ गोवाची गार्बेज, स्पेशली ह्या 4 तालुक्याची गार्बेज जेन्ना आमच्या हातून घेता, तेन्ना साऊथ हाजे 3rd डिस्ट्रिक्टाचे हेड हे कुडचड्यार आसचे ही आमची एक कळकळीची विनंती आनी मागणी. ना जाल्यार खंय पळय 3rd डिस्ट्रिक्टाचे हेड वता थंय गार्बेज प्लांटूय व्हरचो. गार्बेज ती आमच्या कुडचडकारांच्या माथ्यार, आनी बरी जर तर गोश्ट कुडचडकारांक मेळटा आनी सरावंडींग एरियेन मेळटा जाल्यार ती दुसरे कडेन व्हरपाची. आमकां तरी हें मान दिना. सो आमी सरकाराक एक कळकळीची विनंती करपाक सोदता की 3rd डिस्ट्रिक्ट पळय जाल्या ताजे हेड कुडचड्यारूच आसचे. तुम्ही पळयलें आसा की पणजी सारके सिटीक जेन्ना स्कुलां एक कडेन आशिल्लीं ती स्कुलां थंयची काडून पार्किंगा लागून तांच्यांनी बांबोळी शिफ्ट केली. कुजिरा म्हणटा जाग्यार वयली आनी थंय सगळीं स्कुलां वयलीं, जेणे करून त्या भुरग्यांकय बीन बऱ्या पडटा आनी पार्किंगय बीन जाता. सो हो जो सरकाराचो निर्णय आमकां कुडचड्यार हेडक्वॉर्टर जाय आनी हेडक्वॉर्टर जावपा खातीर बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा म्हाका दिसता कुडचड्यान बीन सगळ्यां भितर जो बाजार आसा, मार्केट बाजार आसा आमचो तो कुडचड्यार व्हडलो आसा. बाकीचे एरिया हांव बाकी एरियाचें नांव घेना तुका, बाजार व्हडलो आसा. हांगा बाकीचे ट्रॅफिक म्हळ्यार जे व्हेकल्स रेस्ट्रिक्शन आसतले तेय चड आसतले. सो हे सगळे फॅक्टर जर कन्सिडर केले जाल्यार आमकां हो जो न्यू डिस्ट्रिक्ट आहा तो कुडचड्यार येता आनी आमी ताचें स्वागत करता. देव बरें करूं. खाण जावं कितें तुका रेशन जावं कितें खंयची जर येरादारी जाताली ती एक वाफोर, त्या वाफोरांतल्यान ती खांबळा वयल्यान ती आमच्या कुडचड्यार येताली आनी त्याचो लाभ सगळी डिस्ट्रिक्ट आनी बाकीचे आसा पळय तालुका ते घेताले. ताका लागून कुडचडें एक सेंटर प्लेस जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हें कुडचड्यार खरें हितून गरज आसा. कुडचड्यार हें बाबा डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय, कित्याक आमचे कडेन एम्पल्स प्लेस आसा, पार्किंगाकूय आसा. तशेंच मेन म्हणल्यार आनी हातून भितर आमचो मार्केट, जेन्ना मार्केट तुमी जाणा मायनींग बंद पडिल्ले कारणान मार्केटाचेर इतलो इफेक्ट जाल्लो आसा. आमचे जे बाजारकार आसा तांचेर इतलो इफेक्ट जाल्लो आसा, कित्याक मेन म्हळ्यार जेन्ना ही सेंटर सगळी हांगा येतली आनी मेन म्हळ्यार जेन्ना 3rd डिस्ट्रिक्ट जेन्ना जाता तातूंत भितर सगळी एक तुगेलो कलेक्टर आसतलो, तातूंत भितर बाकीची जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसां आसा ती सगळी कुडचड्यार जातली. तशेंच मेन म्हळ्यार पासपोर्ट ऑफिस बीन सगळें कुडचड्यार येतलें आनी तातूंत लाभ हो 4य तालुक्यांत तांकां मेळटलो. आनी मेन म्हळ्यार आमचो जे कुडचडकार जे भाव आसा, बाजारकार आसा, तांकां हाजे चड हेजो फायदो जातलो. कित्याक हे इतले जेन्ना हांगा येरादारी जातली खंय तरी बाजारकाराक आमचो ताजो फायदो जातलो. आयज आमी प्रेस रिपोर्ट घेवपाक कारण म्हळ्यार हांवें आयकलां की डिस्ट्रिक्ट हांगा 3rd डिस्ट्रिक्ट आमकां कुडचड्यार जाता आनी आज ते केपें म्हणून बोवाळ घाल्ले गेले आसा. पूण हांव पयलीं सगळ्यात पयलीं आमच्या सीएमाचें अभिनंदन करता आनी सगळे 40 आमदाराचें अभिनंदन करता, कित्याक आयज आमकां 3rd डिस्ट्रिक्ट हांगा कुडचड्यार जाता. म्हाका कुडचड्यार जावची कित्याक दिसता, कित्याक आयज हांगा पळयल्यार हेडक्वॉर्टर्स हांगा जावपाकूच जाय, कित्याक हें सेंटर जाता. आनी मेन म्हणल्यार कशें आसा पळय, आमगे हांगा रवींद्र भवन हांगा आसा, दुसरें आमगेलें फायर स्टेशन हांगा आसा,
व्हडलें हॉस्पिटल आसा आनी सगळ्या लोकांक पयसले देतुले भितर सायडीच्या लोकांक हें बऱ्या पडटलें म्हणून हांव हें जावचें अशें हांव सरकारा कडेन मागता आनी सरकारान करचें इतलें मागता. जेन्ना गार्बेज प्लांट हांगा आसा जाल्यार ही घाण कितें हांगा कितें तरी बरें येवचें कितें तरी बरें जावचें हांगा दुसरी काडचें.